आयज पयली सुवातेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे पयलीं हांव कॉन्डोलन्स मॅसेज दिवपाक सोदतां आमचो एक्स झेड.पी बाब परेश नायक जो आयज आमचे मदीं ना, दवलेचो एक्स झेड.पी. सो तेंच्या कुटुंबांक आनी सगळे फ्रेंड सर्कलांकूय आयज मेन प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाची म्हणल्यार सगळ्यांनी म्हाका खुबशे क्वेश्चन केले आता प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा पयलीं तूं प्रेस कॉन्फरन्स कितें घेतले म्हणून. सो ऑलरेडी हांवें म्हाजे पक्षा कडेन म्हाजें रिजायनेशन पावयल्लें आसा. ऑलरेडी रिजायनेशन लेटर सायन करून प्रेसांत बसतना 2 मिनटां पयलीं धाडला. आनी आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक एनीथींग अगेन्स्ट द पार्टी, कित्याक पार्टीन खुबशी गोश्टी शिकयल्यो म्हाका कशें वागप त्या पक्षा बरोबर, पक्षान भितर भायर खुबशी गोश्टी शिकयली, क्रिटिसायज करपाक शकना. पूण जेन्ना गोंयकार केन्ना उलयता त्या गोंयकाराची आयकुपाक कॅपेसिटी दवरपाक जाय. 4-5 जाण एक जावन पार्टी चलना. पार्टी चलता जाल्यार व्हॉलेंटियर्स, संघटन, फक्त मिटिंगी आसता, नॅशनल लिडर येता तेन्ना पार्टीक एंटरटेन करप, व्हॉलेंटियराक एंटरटेन करप सारकें न्ही. हांव 2024 1 जानेवारीक पार्टीन जॉइन जालो. खुबशे गोश्टी तुमी पळयल्यो आसतले, वयर सकल जाल्यो, तरी पूण खूब जाण आयले, खूब जाण गेले, तसोच रावलो. पूण आयज म्हाका अशें दिसलें की म्हाकाय गोंयकारा खातीर कितें तरी करपाक भायर सरपाक जाय. आतां तुमी फाटल्या दिसांनी खूब जाणांनी सोडल्या, लायक जाय पार्टी सोडया, हें जाय तें सोडया. बट जेन्ना आमकां दिसता की वेन वी वॉन्ट टू वर्क फॉर गोवा, वॉट मॅटर्स फॉर अस इज गोवा आनी गोंयकार. म्हणून आयज हांवें ऑलरेडी वॉट्सॅपारूय धाडला अतिशीक अरविंद केजरीवालाक, वाल्मिकीक म्हाजें रिजायनेशन लेटर ते एक्सेप्ट करतले, हितून दुबाव ना. आनी मागता विशींग आम आदमी पार्टी गूड लक फॉर कमींग डेज एंड इयर्स. आनी पूण एक सांगता पार्टीक, बारीकले बारीक कार्यकर्त्याक इम्पॉर्टन्स दिया. ते कोण दिल्लीच्यान येता हांगा आमकां आपूण शाणपणां सांगता, आमी गोंयकार शाणपणां आयकून घेवपाना. ते कितले जाण जावं, कशें जावं, कळ्ळें तुका. सो आय एम क्लियरिंग दॅट आय हॅव रिजायन विथ अ क्लियर नोट फ्रॉम आम आदमी पार्टी. खूब कितें दिसता, उलोवपाचें खुबशें कितें आसा, पूण कोणाकूय म्हाका क्रिटिसायज करपाचें ना. सो इतलेंच सांगून म्हाजें रिजायनेशन पार्टीन एक्सेप्ट करचें आनी मुखाल्लें जावन हांव म्हाज्या नावेलच्या लोकांक सगळ्यांक, म्हाज्या भावांक भयणांक विचारून मुखाल्लें पावल हांव घेतलो. फ्रॉम टुमॉरो इटसेल्फ हांव नावेली मतदारसंघान भोंवतलो, जाता तितके घरांनी विजीट दितलो आनी लोकांक विचारतलो. एकदां हांवें विचारनासतना भितर सरलो, खंय सरपाचो भितर सरलो, पूण हेच्या मुखार ती मिस्टेक जावपाना. हांव नावेलीच्या लोकांक विचारून, मतदारांक विचारून मुखालो पावल कसो घेवं, कितें कशें करूं, हें हर एक डोर टू डोर करून लोक कनेक्ट ह्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावतलो. सिद्धेश, तूं पयलीं रिजायन जावपाचें अशें आयकलेलें आमच्यांनी, जेन्ना अमित पालेकर बीन रिजायन जाला. मागीर इतलो टायम बीन कित्याक घेतलो आतां? पळय कशें आसता, पार्टीवाल्यांनी हांव रिजायन दितलो म्हणून पार्टीवाल्यांनी अर्दो म्हाका बेजार केलो, तूं रिजायन दिता हें सोडून म्हाका पार्टीवाल्यांनी दुसरें कांय विचारलेंच ना. म्हाका केन्नाय मिटिंगे आपोवप, तूं रिजायन दिता हें विचारप. हांव कितें म्हणटा, म्हाका कामाच्या राजकारणाचे बद्दल केन्नाय विचार. आतां इतले तर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, कवरेज घेताले, ते घेताले, पार्टी कडल्यान आमकां एक म्हणटा तुका जें जाय आशिल्लें तें मेळूना. हांव क्रिटिसायज करपाक सोदना पार्टी, परत क्लियर करता, क्रिटिसायज करपाक सोदना पार्टी. त्या पार्टी कडल्यान खुबशें कितें शिकलां हांवें. बट थंय मुद्दो कितें आसता, आसूं जातलें चेंज. अरे केन्ना चेंज जातले? टायम उरला खंय चेंज जावपाचो? गोंय काबार जातकच चेंज जातले? आमकां ते पॉलिटिकल पार्टी इम्पॉर्टंट न्ही, आमकां इश्यू खंय इश्यू बेस्ड जे हें आसा, लोकांचे खातीर आवाज जे उबारपाक जाय तें करपाक तें इम्पॉर्टंट. फक्त राव आयज जावन मातसो स्ट्रॉंग रावया, संघटन स्ट्रॉंग करया. तुमकां तुमचे लिडर येतना तेन्ना संघटन घट करपाचें, कोणा आपोवपाचें, कोण येवना, कित्याक येवना तें विचारपाचें ना.
कोण कित्याक बेजारला, कोणाचो मुद्दो कितें आसा, दिल्लीचे लिडर आयलो तेन्ना कित्याक येवना ते विचारूं ना. आयज जेन्ना चीफ मिनिस्टर भगवत मान जेन्ना आयलो, जेन्ना तो एअरपोर्टार आशिल्लो, तेन्ना 4-5 जाण जे लिडर आशिल्ले ते दिल्लीचेच आशिल्ले. ते काय हे करतना तेन्ना गोंयकार खंय आशिल्लो. तेन्ना तुमी विचारपा आशिल्लें कित्याक येवना मिटिंगेक, कितें जालें, कशें जालें. अरे घरांत झगडी जाता, पूण आतां घर सोडलें हांवें, मावशेचें घर सोडलें. आता सोदा तुम्ही दुसरी. Hitesh, why it takes so many years for you to realize that Aam Aadmi Party is not working for you? See, कशें आसता, it should not be habitual. कशें आसता, आतां कोणीक जॉईन जालो पार्टी, आयज पार्टी जॉईन जाता फाल्यां सोडटा, आयज पार्टी जॉईन जाता फाल्यां सोडटा, आयज जॉईन जाता फाल्यां सोडटा. म्हाजी क्रिएटिविटी ती एकदां रावलो थंय उबो रावलो म्हणल्यार झगडपाक. अरे एकटो कितें झगडूं, कितले म्हणून अरे खंय वता ते 4-5 जाण तेच दिसता. केन्ना विचारला तरी कित्याक बेजारला तूं, कितें चल्ला, तुका कशें वागपा जाय तें तरी विचारला. जेन्ना आमी सांगलें बाबा हो मॉडेल हांगा चलना, तो मॉडेल म्हाज्या मतदारसंघात नाका. एक कडेन आतां मतदारसंघात इलेक्शनां जाता, कितें जाता, थंय आमचें कांयच अस्तित्व ना. तुमीच करतात, तुमीच कॉन्स्टिट्युएन्सी लिडर म्हणून काडटात. कॉन्स्टिट्युएन्सी लिडराकच खबर. सिद्धेश पयलीं खबर नासली दिल्ली पार्टी म्हणून. तूं आतां म्हणटा दिल्ली वाले आमचें आयकलें ना, तुका पयलीं खबर हांवें दिल्ली वाल्यांचें उलोवना. हांवें कितें म्हणलां, पयलीं म्हटल्यार लिडर्स फ्रॉम दिल्ली कमिंग इन म्हणलें, दिल्ली वाले म्हणून. हांवें कितें म्हणलां, कशें आसता, आमी जेन्ना सांगताले पळय तेन्ना एक फेज आसता, मिड फेज, इलेक्शन फेज, हाय इलेक्शन फेज. हें आतां नवें कितें पळयता पळय, आमी नवें कितें पळयता. आमी कशें हें रॉंग जाल्यार रॉंग उलयले गेले. आमच्या गोंयकारांचें खबर आसा तुका, रॉंग जाल्यार रॉंग, मागीर मुखाल्ले फाटीं पळय आनी कितें जाता तें. आमकां तें तुका कळना, अशें वाग तसो वाग, हेंच आसतलें तेंच आसतलें तें समजना आमकां. आमी आतां 17 वर्सां जालीं राजकारणान आसा. आमी 17 वर्सां राजकारणान, तितले 4 वर्सां हितून काडली, 13 वर्सां ती जाली. फाटीं जेन्ना स्टेट प्रेसिडेंट बदलिल्लो, म्हणजे अमित पालेकराक काडलो, मागीर वाल्मिकी जावपाचो आशिल्लो, तितून तुमकां अशें दिसतालें की तुमचें नांव खंय तरी येवपाक तें नाका रे बाबा, म्हाका पांय पडटा. हांव गोंयकारा खातीर आसा आनी गोंयकारा खातीरच दवरा म्हाका. ते प्रेसिडेंट बिजिडेंट नाका. ते केन्ना प्रेसिडेंटा भितर घेता, केन्ना प्रेसिडेंटा भायर उडयता, केन्ना खंयचो कास्ट बेस्ड प्रेसिडेंट हाडटा. इलेक्शनाक हो प्रेसिडेंट जाय, इलेक्शनाक तो प्रेसिडेंट जाय. तेतूंत भितर म्हाका खंयचे हितून घालतले, हांव खंयचे कॅटेगरीन. सिद्धेश तुका दिसता की आम आदमी पार्टी तुका फ्युचर ना म्हणून पार्टी सोडटा? पळय, फ्युचर आसा ना हो प्रश्न, आनी फ्युचर पक्ष डिसायड करना. फ्युचर डिसायड करतले जाल्यार म्हाजे मतदारसंघाचे मतदार डिसायड करतले, म्हाजे भाव भयणी डिसायड करतले. ते हांव खंयच्या पक्षान रावतलो तांकां तो पक्षाक ते सेकेंडरी दवरतले. आतां गोंयकारांनी इंडिव्हिज्युअल फेस व्हॅल्यूची वोटींग चालू जाला, हें अंडरस्टँड करा. फाल्यां एक एग्जाम्पल, कोणी एक स्टेटमेंट मारलो पार्टी मनशान, तो म्हाका आवडना जाल्यार हांव उलोवपाक शकना, कित्याक हांव पार्टीन आसा. आतां हांव पार्टीन ना, म्हाका कोणें कित्याक आवडना हांव उलयतलो, हें रॉंग, हें सारकें ना. तूं कितलो म्हणून असो रावपाक शकतलो. आतां फाल्यां म्हाका एक कोणी आतां आयज एग्जाम्पल आपाचे कोणी कमेंट मारलो विच इज नॉट सुटींग माय पीपल, म्हाज्या लोकांक नाका तो स्टेटमेंट. तूं पार्टीन आसल्या की तूं सहमतीन रावपाक पडटलो तुका. सारकें आतां म्हाजे कडेन ना आनी हांव उलयत दवरतलो, हें सारकें न्ही म्हणून. कितले दीस म्हणून तूं भितर रावतलो. तो प्रोटोकॉल जायना रे तें कोता येता केन्नाय चुकोन. सदां पडलो खंयचो प्रोटोकॉल काडलो आमी कितें मोबायल काडले. Party is torturing you, was torturing for you. टॉर्चरींग तरी केल्यार बरें जातालें. केन्ना तरी बरें दिसतालें फोन मारून विचारल्यार मातशें टॉर्चर तरी करा म्हणून. तुमकां प्रेशरायज करता, कितें करतले तुमकां? तेच म्हणटा हांव, तें तरी केल्यार बरें दिसतालें म्हणून. इग्नोर न्ही, आमी जे मांडटाले मुद्दे ते आमकां जाय तशें जायना. आमी फक्त 1 डोर टू डोर मिटिंगी जाता, डोर क्लोज मिटिंगी जाताले उलयताले. म्हणजे जे गोवन लिडर्स आसा त्यांचे काय सजेशन्स, थोडे गोवन लिडरांक विचारा मरे, ते पार्टीन आसा त्यांचे काय सजेशन्स वयले पार्टी तांकां विचारा मरे. तू विचारा तुझे घेतल्या त्यांचे. हांव कांयच म्हणना, तू तांकां विचारा. दुसऱ्यांचे बद्दल हांव कसो वयतलो. तुझे सजेशन्स त्यांचे केन्ना घेतल्या तेच आतां म्हाका एक सांग, घेतिल्ले आनी बरें चलतालें जाल्यार आमी हांगा बसून सो म्हणजे तूं इग्नोर केलो त्यांचे. इग्नोर म्हणटात म्हणपाक शकना. इग्नोर एक सांगता, गोंयकारांक कोण इग्नोर करपाक शकना. तो दिल्लीच्या न्यू, ती युपीच्या न्यू, ना ती वेस्ट बेंगॉलाच्या न्यू. तांकां गोंयान आयले गोंयकारच जाय पडटले. गोंयकारां इग्नोर कोण करपाक शकना. आनी ते आयकून आमचें कितें आसा, आमचें पळय एक सांगता, तो आमचे कडेन तो एक मोबायल आसा, तेजेर ते कॅमेरा आसा, तेजेर आमी उलयतले आमचे मुद्दे घालपाक. आतां कितें आसा, थोडे पार्टीक नाका, थोडे पार्टीचे मुद्दे एंटी पार्टी मुद्दे आसपाक शकतले. हेच्या फुडें हांव खंयचोय मुद्दो घेतलो, तो पार्टीक समज सहमती ना, तेमी कितें उलोवपाचें परत हांवें सोडिल्ले बरी न्ही ती पार्टी.
ओके, आज सकाळच्यान अशें दिसतालें की तुमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता म्हणली तेन्नाच्यान असो आवाज येतालो की सिद्धेश भगत आयज खंय तरी आपाचें रिजायन जातलो. हे तुमचे पार्टेक कळोन पार्टीच्या लिडरांनी तुमकां कॉन्टॅक्ट केला? आयज 2 कॉल येयल्ले म्हाका आमचे पार्टीचे अध्यक्ष, आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष, आमचे म्हणून नाका, आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष वाल्मिकी नायक आणि आमचो संदेश तळेकर हेणी कॉल केल्लो. पण आतां कितें उलोवन फायदो? ऑलरेडी आतां कशें आसता, जेन्ना मनीस ऑलरेडी व्हेंटिलेटरार पावलो ताका कळ्ळें व्हेंटिलेटर केन्ना घालता, जेन्ना मनीस अरे बरो नासतना केन्ना पयलीं इंजेक्शन प्रीबायोटिक्स ते मारात येता हेजे भशेन तें कितें जाय तो ऑलरेडी व्हेंटिलेटर पडला 4 मिनटां उरला तेका, तेन्ना येवन तूं इंजेक्शनां मारली म्हणून कितें सिद्धेश भगत, तुका दिसता की तुवें जे 4 वर्सां हांगा घातली तुका रॉंग डिसिजन घेतलें? पळय हांव क्रिटिसायज करना, पण रॉंग डिसिजन घेतलें काय म्हणटा? तुजें डिसिजन रॉंग आसलें काय? हांवें एक स्टेटमेंट मारला, हांवें म्हाज्या लोकांक विचारनासतना जो स्टेप घेतलो ती म्हाजी मिस्टेक. आतां हेज्या फुडें लोक कनेक्टाचे थ्रू हांव लोकां कडेन मेळटलो आनी लोकांक विचारतलो. नेक्स्ट पार्ट तूं कॅन्डिडेट आसतलो, हां? सत्तराच्या इलेक्शनाक कॅन्डिडेट आसतलो. सो आतां नेक्स्ट पार्टी आतांच भायर सरला. कॉन्टेस्ट करतलो 27 सो आतां खंयच्या पार्टीन वयतलो कितें डिसायड जाला जावपाचें? म्हाका तसो तुमचे थोडे बीजेपीचे लिडर आसा पळय प्रसाद घेवपाक पडटले, तसो म्हाका लोकांचो प्रसाद घेवनी म्हणजे लोकांचो प्रसाद घेवपाक लोक कनेक्ट करता. पण तू बीजेपीक मातसो लागीं आहा, प्रसाद घेवपाक बीजेपी फॉरवर्ड. अरे माझ्या लोकांक विचारून तांकां खंय लागीं जाय तो. आतां एकदां हांवें म्हाका लागीं जाय ते वचोंक गेलो, थंयच्यान आतां हांव परत आयलो. आतां मिस्टेक आतां कितें म्हणटा, केन्ना म्हणटा पळय आवय बापायचें आयकुपाक जाय नाल्यार आमी फसले, तशें हांव म्हणटा कितें हांवें म्हाजें आयकून हांव कोणाक पडलो, आतां हांव भायर सरता आनी आतां लोकांचें आयकता. ओके, तुजेर एक आरोप जाता की तूं एक खंयचे तरी तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ZP सीट घातली ना म्हणून आनी आम आदमी पार्टी तुजेर तेका लागून बेजार आहा. पळय जेन्ना आमी पार्टी कडेन मागले आमकां जाय तो कॅन्डिडेट घाल, पार्टीन आमचें आयकुना, डेफ इयर केले आनी जेन्ना तांकां कोण मेळूना तेन्ना ते म्हाजे मरे तेज्या पयलीं तेंचे पार्टीचे स्टेटाचे हांवूय स्टेटार आसलो, तेंचे खूब जाण गेले सोदले दिसले, जेन्ना आमी सांगताले तेंचे आयकुना तेन्ना आमी सायडीन सरले आनी तेन्नाच्यान ते कितें म्हणटाले पळय फॉर मी मोर दॅन पॉलिटिक्स इज पर्सनल रिलेशनशीप. आनी जो मनीस वार्षिक लोकांचे मदीं काम केला, म्हाजेर तें हें जाल्लें एज्युकेशन की फ्लोरियानो फेर्नांडीस, तो मनीस दीस लोकां मदीं काम केला. आतां असो न्ही, कितली वर्सां जाली ते बाबडो झक मारीत आसा, करीत आसा कोणाची लायटी कोणाची गटर बिटर करता तो. सो त्या मनशाक कित्याक सपोर्ट करप न्ही? आतां म्हाका एक सांग, तो मनीस बरो आशिल्लो, काम बरो करतालो, आतां आमकां बीजेपीक उडोवपाक जाय आशिल्लें न्ही. ZP इलेक्शनाक आमकां बीजेपीक उडोवपाक जाय आशिल्लें, आमचो मेन टार्गेट बीजेपीक उडोवपाक आशिल्लो, सो हांवें तें केलो. हांवें ZP कॅन्डिडेट इलेक्शनाक बीजेपीक उडयलो, क्लियर कट. आयज तुमकां ओपनली सांगता हांवें उडयलो. आतां करा म्हणून सांग कितें करपाक आसा मुखाल्लें पळोवया. सो तुका Any plan to join any party? हां? Any plan of joining any party? लोकांचो प्रसाद घेवन लोक कनेक्टाचे थ्रू देवाचो प्रसाद घेतलोच रे, पूण तेज्या पयलीं देवाच्या की देव म्हाका 1-2 मतां मारतलो, पूण लोक सद्या आवय बापूय आनी लोक हो इम्पॉर्टंट म्हणजे देवा. So डेफिनेटली तुका बीजेपी पार्टी जॉइन करपाक सपोर्ट करता जाल्यार बीजेपी पार्टी जॉइन करता. लोक जे सांगतले ते हांव लोक करतां. सांगता बीजेपी जॉइन करता. लोक जे सांगतले ते हांव करतां. no, but still, like लोक सांगता लोक जे बीजेपी सांग- जॉइन. लोकांक सांगलें तुका बीजेपी जॉइन लोक जे सांगतलो ते हांव करतां. तर लोक सांगता बीजेपी जॉइन करता. लोक जे सांगतले ते पळोवया न्ही, ते फ्युचर प्लॅन्स, ते फ्युचर प्लॅन्स. नेक्स्ट सिद्धेश भगत इन बीजेपी. लेट पीपल डिसाइड वॉट इट इज. आनी फक्त म्हणजे आतां आपाजींतल्यान भायर सरले ते सगळे मिळून न्यू पार्टी क्रिएट करपाची प्लॅनिंग. आनी कितल्यो पार्ट्यो रे त्यो आमकां जाय गोंयकार सांबाळप, त्यो कश्यो येतल्यो सांगू. ते बेंगलोर ती कंपनी येता पळय विप्रो सगळ्यो, तशें तूं हांगा ती सगळ्यो पार्टी नवे नवे घालपाक लायल्या. गोयकार समज 2 पार्टी, एक RG एक आहा ती गोयकार पण करता आणि एक गोवा फॉरवर्ड आहा. ही रिजनल पार्टी जी एवरी टाइम सेज की बाबा गोयकारा खातीर. Both parties are doing good. I appreciate both the parties for taking up issues of Goa. बरें काम केलां. तो बाब मनोज जावं तो बाब विजय जावं, both are doing extremely good. कळ्ळें तुका? बट म्हाजें म्हणणें कितें, आतां वोट फोडून फायदो ना, अलायन्स जावन कितें आसा तें बरेपणान एक कितें करपाक. ओके ओके थँक्यू. एक मिस्टेक अलायन्स तुमी कोणाक सांगता? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.